साधन सुविधांच्या माध्यमांतल्यान रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करून दिवप तशेंच केंद्र सरकाराच्या पैशांचो राज्याच्या उदरगती खातीर वापर करून गोंयांत नव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप आयज मेरेन मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात कितलें परिवर्तन जालां हें लोकां मेरेन पावपाचे हे खातीर दर एक आमदार आपल्या मतदारसंघात उदरगतीच्या कामाची रिपोर्ट कार्डां वाडटा अशें 70चो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें। आयज आमी हांगाच सांगू शकता की माजोड्डे गांवांच्या भुरग्यांचो डिमांड आशिल्लो की तांकां एक बऱ्यापैकी ग्रावंड आनी इतर काय खूब वर्सां आमी चर्चा केली, पण आयज जेन्ना आमी ठरयलें की केंद्र सरकारांतलो जो निधी येता आनी राज्य सरकाराचे जे निधी आहा तेजो उपयोग आमी कसो करून घेतलो माजोड्डे गांवांत। आयज वाळपयच्या परिसरात आमी तेजो उपयोग करून घेता आनी त्याच बरोबर भुरग्यांची सोयी सुविधा, त्याच बरोबर नवे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर। आयज देशान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज पयलीं लोक म्हणटाले की विमानानूच प्रवास करपाचो विचार करतात, आयज नवे तरेचे ट्रेन्स आयज वंदे भारत म्हणून आयज चालू जाल्ले आसात, ते ट्रेनाचो उपयोग आयज त्याच बरोबर सगळे नवे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे सगळे कशे तकलीच होता की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी लोकांक रोजगाराच्यो संद्यो आमी दिवंक जाय आनी दिवपाची शक्यता खूब वाडल्या। आनी म्हणूनच आयज जेन्ना आमी अशें वयता हे फक्त दाखोवपाक म्हणून न्हू, आयज म्हाका कांय अडचण आशिल्ली म्हणून आमी ते आतां फुडले 7-8 दीस हांव प्रत्येक गांवांत काय आमी वयतले सांगपाक। मेन म्हणजे कितें आहा की कशें देशाचें परिवर्तन गेले 9 वर्सां जाल्लें आसा आनी आयज आमी जर हांगा ह्या गांवांत जर आयलो आनी तुजे फुडें हांव रावलो आनी हांवें सांगलें अशें जालां, पूण ह्या गांवांत जर फायदो जावंक ना तर लोक प्रश्न विचारतले की आमकां कसलो फायदो जाला, आमच्या ह्या परिसरांत कसलो फायदो जाल्लो आसा। म्हणून आमी कितें ठरयलां की आयज देशाचे प्रधानमंत्री ह्या तरेची निधी तयार केला। आयज मोपाचो आयज स्मार्ट सिटी आमचो जो शॉर्टलिस्ट केल्लो आसा मोपा टावनशीप आमी करपाक। आयज मोपाचोच न्हू, आयज जेन्ना वाळपय मतदारसंघान बी आमी जर गेले पणजेचे विशय आसाच, पूण त्याच बरोबर आयज ह्या मतदारसंघान आमी पळयलें की राहणीमान जर लोकांची सुदरूंक जाय, लोकांक योग्य तरेचे फेसिलिटीज गावंक जाय, हे खंयच्याच पयशे येता। आयज देशाचे प्रधानमंत्री ते तयार करता म्हणून आमकां गोंय राज्यान आमकां ते मोडपाक आमकां संदी गावता। आयज ह्या परिसरान बी वाळपयच्या परिसरान आमी पळयता की 100 कोटीचे आमी आयज पणजे शहरान जे फेसिलिटी ना त्या तरेचे फेसिलिटी आतां दुसरो टेंडर भायर सरला। एक करून आमच्या मतदारसंघान एक वेगळे तरेचे वातावरण तयार करपाचें काम आमी करता। त्याच बरोबर प्रधानमंत्री देशाचे नरेंद्र मोदीजी हेणी जे कितें स्किम्स केल्या, हेणी जे कितें वर्टिकल्स केल्या, ह्यो सगळ्यो गोश्टी घरोघरी पावपाचे आमचे कार्यकर्ते हे काम फुडले 10 दिसान करतले।